ये कार्यक्रमाकाई पुरा बांधवांके हांव दंडवत प्रणाम करून स्वागत करता सर. आजी आमगेले ये सेशन स्टार्ट करूक येतासची हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजी हांगेले कार्मिक नाव आसा नगर भरत नायक म्हणून हांणी परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज हांगेले शिष्य सजी आनी आता बलराम देश म्हळ्यार बहरीन अंतू आसाची हांगेले बायल हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी आमका भागवत पुराण कोंकणी मेंबर्स सगळ्यांक गोत्ता सर आमका एक नमुने एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्ली रेवती प्रिया माताजी पुरा इंक्लूडिंग क्राफ्ट पपेट शो पुरा करून सगळ्यांक बारी एक फेवरेट माताजी तशीची हेंगेल पुतान नाव तक्ष नायक म्हणून आनी बलराम किंकर प्रभुजी भक्ती शास्त्री कोर्स करता आसाची हांगेले एज्युकेशन बॅचलर ऑफ फार्मसी आतांनी जोरीवर कंपनीचे मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह जावन काम करता आसाची आमी सगळ्यांनी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून बलराम किंकर प्रभुजी को स्वागत करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु. लोकेश प्रभु थैंक यू. प्रणाम प्रभुजी. तशीच मुरलीधर चरण प्रभु आणि तशी हांगा सर्वले तशें वरिष्ठ वैष्णव आनी बांधवांक पुरो जाणांक कमी गेले प्रणाम. हे अवकाश दिले तसले भागवत पुराण कोंकणी आनी तांगेल टिमाक बरें म्हगेले प्रणाम. सूर करचे फुडें भगवंताला एक प्रार्थना करून सूर करें. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रत्येक स्वागत. आजी आम्ही भगवद्गीतेचे 16 अध्यायाचे फर्स्ट पार्ट अर्थ कोण घेवचे
पळयता आसताची तेवें सुबोधिनी हाजे वयर चडाव मेनली बेस्ड ऑन दीस. सो भगवद्गीता सूर दत्तान श्रील प्रभुपाद एक सांगताची की तांणी इंट्रोडक्शनान सांगता की सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्तम दुग्धाम गीतामृतम महत. हें गीता महात्म्याचे श्लोक श्रील प्रभुपाद कोट करताचे. कशी म्हळ्यार हें सर्व उपनिषद सगळे उपनिषदाचे एक सार हे कोण कृष्ण तागेले डिसायपल म्हळ्यार तागेले शिष्याक सांगतास, कोणाक अर्जुना दितास. सगळे उपनिषदाचे एक सार जावन घेवन प्रत्येक कंडेन्स्ड जावन घेवन सांगतास अर्जुनाक. कृष्ण परमात्मा हें आमी अर्थ कोण घेता कसं म्हळ्यार हे डिसिप्लिक सेक्शनांत येतास भगवद्गीता म्हणून अर्थ कोण घेता. हें जी कृष्णान 4 अध्यायांत वरें सांगिल्लें आसा. एवं परंपरा प्राप्त म्हणून सांगिल्लें आसा. हें भगवद्गीता परंपरा दुखून येता मेळचे ज्ञान अर्थ कोण घेवचे जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. परंपरा प्राप्त म्हणून तशींच हें ज्ञान हयतुकी अप्रतियता विदाउट इंटरप्शन अँड विदाउट मोटिवेशन म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगता आसता. हें ज्ञान घेवका जाल्यार कसले एक विशय घेवका म्हणून जाल्यार आमगे विदाउट इंटरप्शन आसता आनी विदाउट एनी मोटिवेशन वरें आसता. कसं म्हळ्यार कृष्णा वयर आकर्शण आसता तितलेच विंगड सोडून विंगड कसं आसनाचें. ता निमित्त अनेक श्रील प्रभुपाद कोट करताची तांतूची इंट्रोडक्शनांत गीताशास्त्रम इदम पुण्यम यत्पठेत प्रयत पुमान विष्णुपादम अवापनोति भयशोकादि वर्जितम सांगता. गीताशास्त्र कोण एक पुण्य जालें तसलें पठेत म्हळ्यार कोण वाचिता की प्रयत्न करचे कोण मनुष्य जल्मान आयला पुमान म्हळ्यार मनुष्य तो प्रयत्न करता की ताका कसं मेळटा आसता विष्णुपाद अवापनोति ताका विष्णू पाद मेळटा म्हळ्यार विष्णू शरण मेळटा म्हणून सांगता. त्या निमित्त आनी कसं प्रभुपाद बरयता इंट्रोडक्शनांत भय आनी शोक वर्जित जाता म्हणून सांगता. आमकां प्रत्येकल्याक आसता मनीस आयल्या नंतर भय एंग्जायटी आनी मिजरीज भय आनी आमगेले वत्ता आमगेल्या दुखून चुकून वत्ता म्हळ्यार तसले भंय आसता आनी आमकां एंग्जायटी आसता. हे दोनीची वचून घेवन आमी एक आध्यात्मीक बदूक आमगेलें आध्यात्मीक जीवन करूं जाता म्हणून श्रील प्रभुपाद हे लास्ट इंट्रोडक्शनांत लास्ट पेरांत श्रील प्रभुपाद बरयताची. हें हांतू उदाहरण रितीर एग्जाम्पल हांतू पळयत जाल्यार भगवद्गीतांतूच आमी पळयल्यारीची 2 उदाहरण घेवत हे श्लोका वयली. एक अर्जुनालें आनीक धृतराष्ट्रालें उदाहरण. कशी अर्जुनान भगवंता लेगीत ताका बरें भंय आशिल्लें शोक आशिल्लें आनी ताका एक मोह आशिल्लें भगवद्गीता सुरू जावचे फुडें आय मीन कुरुक्षेत्र युद्ध सुरू जावचे फुडें युद्ध करना म्हणून ताणें भगवंताला सांगिल्लें 5 हें दिलें ताणें रिजन दिल्लें फर्स्ट एकाची ताका युद्ध करूं जायना म्हणून. बट भगवंतान कृष्णान ताका उपदेश दिले नंतर कृष्णा कसं सांगता करिष्ये वचनम थवा तूं सांगील म्हणके हांव आयकता. भगवंता कृष्णा तूं सांगील म्हणके आयकता म्हणून सांगता लास्ट. कसं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युता स्थितोसी गत संदेह करिष्ये वचनम थवा म्हणून सांगता. तूं सांगील म्हणके आयकता म्हळ्यार ही इज रेडी टू डू द सर्वीस फॉर द सुप्रीम लॉर्ड. वेरएज आतां धृतराष्ट्राचें उदाहरण पळयचें आसल्यार कोणाक कितें कशी म्हळ्यार ताणें कृष्णाक ते उपदेश दिता न्हू बरें थंय संजय ताका एक खंय कुरुक्षेत्रा दुखून ताका बरें एक दिव्य दृश्टी मेळिल्ली आसता व्यासदेवाला दुखून ताका सेम ताणें कोण की रेज केला हँड आय थिंक इट्स बेटर टू लेटर ओके हरे कृष्ण. सो प्रश्न असले कडेन सांगेत जिज्ञास असले कडेन हें करीत. सो कसं जाता म्हळ्यार हें संजयान सांगता आसतना बरें तो आयकता आसता धृतराष्ट्रांगा
धृतराष्ट्र आयकत आसल्यार तागेल्यान ट्रान्सफॉर्मेशन आशिल्लें काय ना, देर इज नो ट्रान्सफॉर्मेशन, स्टील ही वॉज अटॅच्ड. तागेले धृतराष्ट्र म्हळ्यार कशें न्ही, धृत म्हळ्यार गट्टी दवरून घेवन आसता राष्ट्रा कितें तागेले कितें तागेलेची पोजिशन तोच रायू म्हगेले चेडूं म्हगेले पूत केदनाची राय जावन आसता म्हणून तागेले एकच ध्येय आनी कसलें ना. तें कितलें तितलें स्ट्रॉंग हें आशिल्लें तागेलें बॉन्डिंग आशिल्लें की युद्ध जाले नंतर जाल्यार तो हांवें कोणाला उट्ट आसता पांडवाल अंतूची जी त्या अंतू पॅलेस अंतू राबून आसता 35 or 38 years ही वॉज देर विथ देम. तेन्ना विदुरान येवन घेवन ताका सांगचे वर जाय तो तांगेली तेची रायशी राबून घेवन आसता, तेंची मेंटालिटी आसता तागेली. बट अर्जुनाल कसली मेंटालिटी, ही हॅज ट्रान्सफॉर्म्ड बाय लिसनिंग, केअरफुली लिसनिंग टू कृष्णा. त्या निमित्त आमी हे धृतराष्ट्राले म्हणजे दायनशीची प्रभुपाद हांगा सांगता कसं म्हळ्यार वी हॅव टू ट्रान्सफॉर्म अवर लायफ म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या निमित्त फर्स्ट श्लोकांत कशें येता, धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. धृतराष्ट्र हांगा निमगीत आसा कोणा लागीं संजया लागीं युद्धापेक्षेंतू मिगेले चेडूं आनी पांडवाल चेडूं हांगा डिफरन्शिएट करीत एगेन धृतराष्ट्राल मेंटालिटी. सो तो मालगडो जावन आशिल्ले निमित्त जालें की तागेले पांडूल चेडूं विंगड आनी मिगेल चेडूं विंगड म्हळ्यार एक तागेली एक मेंटालिटी आसा पळय, यू कॅन अंडरस्टँड. तो तागेल चेडूं ताका पांडू नाश जालें की ताका तो तागेल चेडूं म्हूण सांगना, म्हणून तांकां हांगा सांगता श्रील प्रभुपाद मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय म्हूण सांगता. कसं करता आसत तांणी म्हूण निमित्त आसा ताका ना हांगा कुरुक्षेत्रा वचून घेवन कसं करताची युद्ध करचें गेली तांणी. बट स्टील ही वॉन्ट्स टू नो कसं जाता आसता थंय म्हूण घेवन संजयाला दुखून निमगेत आसा कोण धृतराष्ट्र डिफरन्शिएट करता तो कोणाक तागेले चेडूवाक आनी पांडूल चेडूवाक. कित्याक म्हळ्यार तांगेले एक वंश आदकून तो भायर केल्ले म्हणके तांकां तांणी एक्चुअली कुरुवंश डायनेस्टींतू येताची तांणी पांडू जाल्यारीची. बट तेन्ना कसं म्हणटा इन्स्टेड ऑफ टेलिंग कुरू चेडूं कसं करता अशें म्हणून बुजबला ही डिफरन्शिएट बिटवीन तागेल चेडूं कोण मिगेल चेडूं आनी पांडूल चेडूं कसं करता आसाची म्हणून फर्स्ट डिफरन्शिएट करता आसता. ही वॉन्ट टू नो ताका एंग्जायटी आसता तेन्ना नेक्स्ट आनी कसं म्हणटा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र म्हळ्यार एक युद्ध भूमी. ताका हांगा धर्मक्षेत्र म्हणून गेले धृतराष्ट्राल तोंडा दुखून येवन आसता. धर्मक्षेत्र म्हळ्यार आशिल्ले कडेन कोणाकाची अपजय जावचे आशिल्ले चान्स कोण धर्म आशिल्ले हांकां चान्स ना. आनी तूं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे म्हूण सांगिल्लें आसा. हांगा कुरुक्षेत्राक धर्मक्षेत्र म्हूण सांगिल्लें आशिल्ले निमित्त कसं रिजनाक सांगिल्लें म्हळ्यार एक मस्त आमगेले वर्स वेदांत आनी पळयले फुडें जालें तेची कुरुक्षेत्र युद्ध जावचे फुडें जाल्यार पळयल्यारची हें वेदीक हांतू अनादी काला दुखून जाल्यारची हें पवित्र जालेलें एक क्षेत्र जावन आसता. पुजा जालेलें पुजार्य करता आसले पूज करता आसले एक स्थळ जावन आसता. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक ब्रह्मान जावं खंयचे एक देवतान जावं देवी देवतान जावं थंय येवन घेवन तांकां पूज केलेलें आसता. त्या मात्र न्ही परशुराम बरें ताणें लास्ट तें एक सांगिल्लें आसा की तागेले एक्स थंय येवन घेवन धुल्लेले आसा कितें. सो इट इज अ व्हेरी होली प्लेस बिफोर टू द कुरुक्षेत्र वार. त्या मात्र न्ही हे पांडवास पुरा 5 जन वरे धर्माचे तांणी एक फॉलो करतालीं तांणी वरें आसा तें. दॅट इज ऑल्सो ए होली प्लेस. त्या निमित्त त्या मात्र न्ही स्वयं भगवान कृष्ण थंय राबून आसा. त्या निमित्त खंय कृष्ण आसा की खंय देव आसा की तें इट इज एन ए होली प्लेस. त्या निमित्त आमी खंयची एक आमी धाम म्हणटा न्हू होली धाम म्हणटाची पवित्र यात्रा पवित्र स्थळ म्हणटा. त्या निमित्त कुरुक्षेत्र वरें एक धर्मक्षेत्र
कुरुक्षेत्र म्हणून सांगितलं आसा निमित्त ह्या श्लोकांत. हांगा धर्मक्षेत्र जाल्ले निमित्त ताकवर एक एक ड्युएलिटी. हांगा कौरव आसाची पांडव आसाची. कौरव खंय जावं दुर्योधन आनी तागेले चेडूं 100 जन चेडूं हे इन्फ्लुएन्स ऑफ ए पॉझिटिव्ह एनर्जी थंय एक धर्मक्षेत्राचे इन्फ्लुएन्स जावन घेवन तांणी खंय नवो एक समजवता म्हळ्यार कसं म्हणचे म्युच्युअल तांगेले अंडरस्टँडींग करून घेवन युद्ध करनाशिर आपचे चान्सेस की म्हणून तागेले एक मनांत येता. दवो हे धर्मक्षेत्राचे एक इन्फ्लुएन्सा निमित्त पांडवां वरे धर्मरायो धर्माक हे फॉलो करतालो. थो खंय नवो एक युद्ध करण्याची चान्स असल्यार मागेले एक पूत वांचताचे मागेले पूत आनी पास राय जावन घेवन जाता म्हणून तागेली एक आशा. हात निमित्त कोण धृतराष्ट्र संजयाल्या निमित्त कसं करता आसाची म्हणून हांगा निमित्त आसा. हांगा केदारना हे धर्मक्षेत्र म्हणून सांगिल्ल्या तूं निमित्त खंय अपजय जावचें आसा धर्माक फॉलो करतल्यांक साध्य ना. तेंची प्रभुपाद उदाहरण एक एनॉलॉजी दिता आसाची पॅडी फिल्डाचे एक गद्द्या भितर केदारना कशी एक आमी कळे काडचे भाताचे भात वयर येता आसतना ताची कळे काडूं वताची. कळे आसल्यार कसं जाता अनवॉन्टेड वीड्स आसल्यार ते भात समज जावन घेवन वयर येना झाड वयर येना. त्या निमित्त भात सम मेळना तांदूळ मेळना. त्या निमित्त कसं करता जाता ते कळे आशिल्ले द वीड्स अनवॉन्टेड वीड्स यू हॅव टू रिमूव इट. कृष्ण कसं करता सांगा त्या निमित्त ह्या धर्मक्षेत्रांत ते अनवॉन्टेड वीड्स आशिल्ले तसले कोण धर्माक फॉलो करनातिल्ले तसले कौरव आनी तागेले ओट्ट आशिल्ले सैन्य इक्र अक्षोहिणी सैन्य तांकां पुरो नाश करता. हांगा कृष्ण सांगता अर्जुनान केदारना युद्ध करूं जायना म्हूण सांगताना वरे कृष्ण सांगता ताणें ऑलरेडी मोन गेल्लीची. तूं खाली एक निमित्त मात्र जावन निमित्त मात्र भव सव्यसाची म्हणून सांगतास. तूं निमित्त मात्र काम करतो गेले म्हणून सांगतास कृष्ण अर्जुनाक मुखार सून. त्या निमित्त आमी भगवंताले कसं आज्ञस की ते वी हॅव टू ट्राय टू फॉलो म्हणून भगवद्गीतान तो श्रील प्रभुपाद सांगता आसाची. त्या निमित्त आमगेल्यान वरे एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. कशी आमी धृतराष्ट्र जायनशी आमी कशी अर्जुनान म्हणके जावका म्हणून घेवन हे फस्ट श्लोकांत आमकां अर्थ जाता श्रील प्रभुपादाले एक परपटांत तो आनी खंयचे लेक्चरांत आयकल्यार. त्या निमित्त नेक्स्ट कसं सांगता सांगाची म्हळ्यार अंतू संजय तागेलो सारथी कोणाले धृतराष्ट्रालो सारथी जाल्ले निमित्त ताका एक दिव्य चक्षु मेळनासता. कोणाले निमित्त व्यासदेवाल शिष्य आसाची विश्व दोगजाण जाल्यार की हाका संजयाक ताका दिव्य चक्षु दिता कोण व्यासदेव. हे कुरुक्षेत्र आदकून आनी एक सादारणशी एक 300 किलोमिटर्स की हांगा आसताची हस्तिनापूर हांगा तांगेले पॅलेसांत हस्तिनापुरांत. तेदना हे संजय कसं जाता आस म्हणून कुरुक्षेत्राचे विवरण धृतराष्ट्रा दिता आसता. केशी तागेले ताण सांगीत आशिल्ले धृतराष्ट्राक एक युद्ध कोण जॉइन आयली की तांणी युद्ध करूं आयलीची हांगा युद्ध जाता आसा म्हणून सांगितलें. बट संजय हांगा प्रती एक विवरण तागेले मास्टराक दिता आसा कसं जाता आसा म्हणून ताका विवरण दिता आसा. तांत फस्ट जावन घेवन ताणें भगवंताले सांगिल्लें तसलें गीता ज्ञान हाका धृतराष्ट्रा दिल्लेलें आसा. त्या निमित्त हे ट्रान्सफॉर्मेशन आमगेल्यान वरे जावका हें भगवद्गीता वाचिल्ले निमित्त आयकले निमित्त म्हणून घेवन श्रील प्रभुपाद सांगता. कसं सांगता संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं म्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् म्हणून सांगिल्लें आसा. हांगा संजय सांगता आसा राय जाल्ले तशें दुर्योधन कोणाला येता आसा आचार्याला येता आसा म्हणून सांगता. आचार्याला येवन कसं सांगता आसा हांगा दोन विशय अर्थ करून घेवता. एक दुर्योधनाले एक
तागेले पॉलिटिकल मोटिवेशन पॉलिटिकली ताणें कशी ताणें हें करचें म्हूण घेवन पळय तागेलें कूटनीती म्हणटात पळय तशी तागेले नीती कशी ताणें प्लीज करूंक पळोवचें तें म्हूण पळयता. आनी एक सेकंड थिंग कसो म्हळ्यार ताका वर एक भंय आसता खंयीय दो तागेले भीष्माचार्य आनी द्रोणाचार्य हागेर वचो आसल्यारीची बाय चान्स तांणी चड तांकां द्रोणाचार्याक आनी कितले अर्जुना वयर प्रीती म्हणून आसता ताका आनी बाय चान्स तांणी कसले आतां युद्ध जावचे फुडें कोणाक चान्स आशिल्लो की खंयचे सायडा वचून घेवन तांणी जॉयन करत आशिल्लें. आतां तशें न्हय की दुर्योधना वट्टू आशिल्ली प्रत्येकली दुर्योधना प्रीत करतले म्हणून घेवन न्ही तशी पळोवचें गेल्यार कृतवर्मा आनी एक कोण हागेले तांगेले माम मरे ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम पांडवाले बट ही जॉयन टू पार्टी ऑफ कौरवास. सो देर वॉज एन चान्स कोणाक जाल्यार खंयचे पार्टीक जॉयन जातलें तसलें नमुने ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्लें. त्या निमित्त हो लागता आमगेल सायडान तो आसल्यारीची बाय चान्स आनी तांकां फेवर जावन घेवन करूनच म्हूण घेवन कसो म्हणटा आसा संजय सांगता हांगा कोण दुर्योधन सांगता आसा गुरू तागेले गुरुल्या वचून घेवन सांगता आसा कसो म्हूण घेवन तूं कसो चूक केलेली की फुडें म्हूण घेवन ताका उडगास दिता आसा कसो चूक केलेली हांगा म्हूण घेवन आनी तूं नेक्स्ट श्लोकान सांगता जी अत्र शूरमहेश्वास भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा. द्रुपदश्च म्हूण सांगिल्लें आसा द्रुपद द्रुपद आनी कोण द्रोणाचार्य दोग जाण एकच गुरुल्या शिकिल्लींची. त्या निमित्त कसो जाता दोग जाण फ्रेंड्स जावन आसता दोग जाण फ्रेंड्स जावन आसल्यार तांगेल्यान कसो जावन आसता द्रुपद महाराज जाता बट द्रोणाचार्य ब्राह्मण जाल्ले निमित्त ताका चड एक काम आसना बट तागेले एक प्रॉमीस मेळनासता द्रुपदाल्या देखून केदार हांव राय देत की तुका एक अर्ध राज्य मेळटा म्हूण घेवन बट तो केदार एक पटी निमगोचे वता द्रोणाचार्य मागेले तूं सांगेल प्रॉमीस फुलफील करीन म्हूण घेवन एटलिस्ट म्हाका एक गाय दी म्हूण सांगता गाय दी म्हूण सांगता वरे तो कोण म्हूण घेवन ताका इन्सल्ट करून घेवन भायर पेटयता. त्या निमित्त द्रोणाचार्य तागेले वयर एक कोप दवरून घेवन आसता कशी बिणी करून घेवन हांव द्रुपदाक तागेले कसं म्हूण शिकोवका म्हूण घेवन तो कसो करता 5 पांडवाक आनी कौरवाक शिकोवन घेवन त्यानंतर गुरुदक्षिणा कसो निमित्ता द्रुपदाक मागेल्या घेवन यो म्हूण सांगता. द्रुपदाक घेवन यो म्हणटा खाली अर्जुन मात्र घेवन येवचें साध्य जाता कौरवा वरे तांकां सोलूचें साध्य ना खाली अर्जुन ताका बंदी करून घेवन येता. तेदना कसो द्रुपद महाराजाक अर्जुना वयर इतलो मोह जाता की असल तसले कोणी एक मागेले एक संबंदी जावका म्हणून तशी ताका द्रुपदीक वारडी करून दिता. आनी सेकंड हांगेले तागेले पूत वरे दृष्टद्युम्न जावन घेवन अग्नी अंतुकांचे यज्ञ अंतू येता. केदना हाणें बांदून येवन घेवन द्रोणाचार्यान तागेले राय अर्ध घेवन अनपास ताका सोडून घेवन वताना द्रुपद महाराजान अनपास यज्ञ करून घेवन तागे कितें दृष्टद्युम्न आनी द्रौपदीक ते यज्ञ दुखून येवचे. त्या निमित्त अर्जुना वटू द्रौपदीक वारडी जाता त्या काणी विंगड बट दृष्टद्युम्न गोत्त आसून की कोणाक हाका द्रोणाचार्य मारचेक तो जल्म आयला म्हूण सांगल्यारीची ताका दृष्टद्युम्नाकाची द्रोणाचार्य कसो करता ताका प्रत्येक शिक्षा म्हळ्यार विद्या ताका दिता आसता कशी ताका मारच्या वरा म्हणून घेवन वरे दृष्टद्युम्नाक विद्या कोण दिलेलें द्रोणाचार्यान. तें चूक तूं करूं नज म्हूण घेवन द्रोणाचार्याक तो कोण सांगता आसता हांगा दुर्योधन सांगता आसता. त्या निमित्त आमी अर्थ करून घेवता फुडले आमगेलें शिक्षण कशी म्हूण घेवन गुरू लेखक शिक्षण कसं ताका मारच्या वर येता मारच्याक तो जल्म घेतला दलतिकेची ताकाच कशी मारका म्हूण घेवन शिक्षण कोण दिता तागेले गुरू ताका शिकयता आसता. दृष्टद्युम्नाक द्रोणाचार्य शिकयता आसता. आमचे निमित्त आमकां अर्थ करून घेवता आमगेले वैदीक शिक्षण कशें म्हणजे खंयच्या लेवलाचें आशिल्लें म्हणून आनी तें तुगेले चुकी
आनी पास तुवें रिपीट करून नज म्हणगे न्हू दुर्योधन हांगा द्रोणाचार्य सांगतास त्या निमित्त कोण कोणाक नांव घेता सांग म्हळ्यार युद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ कोणाले सेम म्हणून सांगतास म्हळ्यार हांगा भीम आनी अर्जुनाल वरेस इक्वल तांणी म्हणून सांगतास भीम आनी अर्जुनाल इक्वल कोण म्हळ्यार युद्धान आनी युद्धान म्हळ्यार सात्यकी ही इज ऑल्सो फ्रॉम द वृष्णी वंशादुकून आयिल्ले सात्यकीनी कृतवर्मा ही जॉयन्स द बाय मिस्टेक ही जॉयन्स द कौरवा पार्टी बट युद्धान तो कशी तागेले युद्धान म्हळ्यार सात्यकी म्हणटाचे सात्यकाल पूत तो पांडवल ಒಟ್ಟು ದತ್ತ ಪಾಂಡವಲ ಒಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ದತ್ತ ಬಟ್ ವಿರಾಟ್ म्हळ्यार विराट रायल गुर काणी गुत्तस केदान आनी 12 वर्स अज्ञात 12 वर्स दाल नंतर 1 वर्स अज्ञातवासान तो असताना विराट रायलान तो 5 जन असताच तेन्ना कीचकाल वध करताची कोण भीम कीचकाल वध करून येवन विराट राजाल तांणी एपिरियन्स दिता तांकां कळटा की विराट राजाक आनी 5 जन कोण म्हणून कडेन केदान दुर्योधन अटॅक करता कळटा त्या निमित्त विराट राज वरे कोण म्हणून सांगता आसता हांगा कोण दुर्योधन कोणाक तांगे आचार्याक द्रोणाचार्याक हांणी पुरा बाय चुकून तांणी मिस जाल्ली मरचे आशिल्लें बट दे हॅव taken the part of the Pandavas म्हणून हांगा ह्या 4 श्लोकांत हांगा कंपेर करतास दुर्योधन भीम आनी अर्जुन आवट कोणाक युद्धान विराटश्च द्रुपदश्च म्हणून सांगिल्लें आसा हे ऑलमोस्ट 11 श्लोक पळयल्यार अंत खाली एक कुरुक्षेत्राचे रणरंगाचे एक सेनावलोकन अंतु कसले एक तुमकां आध्यात्मिक ह्या ना अंतु बट इट विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम द आफ्टर द कोण अर्जुन विषाद योग सुरू जाले नंतर ऑलमोस्ट 21 श्लोका टू 46 श्लोका देखून अर्जुन विषाद योग जाले नंतर भगवद्गीतेचे ॲक्च्युअल स्टार्ट जावचे आतां ते इट्स ओनली ए हिस्टॉरिकल इव्हेंट म्हणून सांगितलं हाचे नंतर कसं सांगता असं म्हणून सांगल्यार दृष्टकेतु चेकितान काश्यराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंतीभोजश्च शैबश्च नरपुंगवा म्हणून सांगितलं 5th श्लोक अंतु दृष्टकेतु चेकितान काशीराज कोण म्हणून ಗೊತ್ತಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಶಿಚ ರಾಯು अंतु चेकितान ಹಾಗೆಲ್ಲ दृष्टकेतुಲು पूतु दृष्टकेतु कोण म्हळ्यार शिशुपालाल पूतु शिशुपाल प्रत्येकला ಗೊತ್ತಸ शिशुपालाक 3 दोळ आशिल्लो आनी मस्त भुज आशिल्ले कृष्णान ताका हांडीर घेतले नंतर कृष्णान ताका दोळ गेलो तेन्ना इज बीन प्रेडिक्शन बीन गिवन हूवर टेकन इज ऑन द लॅप he will be the killer म्हणून शिशुपाला then शिशुपाला will be killed by Krishna later on but शिशुपालाले पूत दृष्टकेतु आणि चेकितान but आरने पळयाची he was the opposite of Krishna but he was in the side of Pandavas दृष्टकेतु आणि चेकितान हांगा दॅट्स वॉट हांव सांगचें पळयता कसं म्हळ्यार फुडले युद्ध जाता आसल्यार एक कोणाल वयर तुमकां प्रीत आसकी तांगेल वेर कोणाल आनु विंगड जनाल एगेन्स्ट शपर बट पुत्ता कोणाल वेर प्रीत आसकी बट ही कॅन जॉइन दॅट टीम पांडवालो टू सो दृष्टकेतु आनी चेकितान वॉज इन द साइड ऑफ पांडवास आणि काश्यराजश्च वीरवान म्हळ्यार महाबलशाली म्हणून सांगिल्लें आसा पुरोजित कुंतीभोजश्च कुंतीभोज म्हळ्यार इज द cousin of Sursena cousin and the Sursenak chorudu Vasudev ani Kuntine is Prita म्हणून आशिल्लें कुंती महाराणी सो कुंती भोजाक चोरडू नायन आशिल्ले निमित्त ही गिव्स कुंती Prita to कुंती भोजा so she has been called as Kunti so Kunti Bhojal Put आणि कोण म्हळ्यार पुरोजित and both are the cousins means sister and brothers
So Purojit and Kunti and Vasudeva, they are all the cousins. So पुरोजित कुंती पूजा शैबश्च नरपुंगव शिबिराज म्हणून आय एम नॉट अबाउट शुअर अबाउट दिस कोण म्हणून आय एम नॉट शुअर अबाउट द शैबश्च बट दे आर द श्रेष्ठ जालेले मानव म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा सो इट इज अ डिस्क्रिप्शन अंतू हे श्लोकांत पळयलांतू पळय प्रकार इतले रायल विषय दावन गेलेले आसा कडेरी कोण येता आसा युधामन्यश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सौभद्रो दोपदेश्च सर्व एव महारथा म्हणून सांगिल्लें आसा युधामन्यू आनी उत्तमोजो आनी दोग जाण एगेन they were the sons of Drupad Maharaja. Drupad Maharaja, Drushtadhyumna and Yudhamanya, Uttamaojo and Shikandi, they are all the children of Drupad Maharaj. So, आणि सुभद्राले पूत कोण म्हणून हांगा अर्थ करून घेतल्यार कोण सुभद्राले पूत second. Sorry, Abhimanyu, thank you. Mandakini Mataji. Suddenly flash out now again gelle. So Abhimanyu, it has been Sobhadral Putu. So it has been explained here. So one of the Maharathi in the this one. So hanga पळयल्यारी प्रत्येक रायाल विषय दिल्लेलो आसा हे पुरा विषय कोणाले पांडवाले सैन्याचे विवरण दिल्लें आसा हांगा दुर्योधनाक कित्याक सांगता आसा म्हळ्यार एक पॉयंट आउट कोण सांगता आसा खंय हांगा आचार्यान केदारना द्रोणाचार्यान एक तप केलेलो आसा आनी तशीच भीष्माचार्यान खंयचे तप केलेलो आसा म्हणून ते पॉयंट आउट करून सांगून घेवन तो कसो करता आसता ही इज पॉलिटिकली तांकां एक तुमी तप केलेले आनी पास करून नज्जा म्हणून एक श्युरिटी घेता आसता तांगेले दुखून बट हांगा अर्थ करून घेता द्रोणाचार्य भीष्माचार्य खंयचेय एक अंत श्लोकांत पळयल्यार तांगेले एक वर्ड येना तांगेले खंयचे एक वर्ड ना भीष्माचार्याल उलयले द्रोणाचार्याल उलयला म्हणून खंयचे एक वर्ड आसना बट दुर्योधनान सांगिल्ले एक 9 श्लोका अंत भगवद्गीतेंत संजय सांगता डायरेक्ट न्ही दुर्योधनान सांगिल्लें म्हणून बट इन हिज नेम संजय ही एक्सप्लेन्स सो अस्माकं 7th श्लोक अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधन द्विजोत्तमा नायिका मम सैन्यस्य संजातन ब्रमीमिते तन्निमित्त हांव तुका सांगचें पळयता आसा कोणाक द्रोणाचार्य सांगता आसा हें कोण विशयाचे जावन सांगता आसा म्हणून दुर्योधन सांगता तदनंतर दुर्योधन कसं करता सीधा वचून भीष्माचार्याला वता भीष्माचार्याला सांगता आसतना हें सांगता आसता भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्ती तदैव च म्हणून सांगलें आसता भीष्म कर्ण कृप अश्वत्थाम विकर्ण सोमदत्ताल पूत जालें तशें भूरिश्रव हें हांणी पुरा महारथी आसा आनी हांणी सोलोचे चान्स ना म्हणून सांगिल्लें आसता कोणाक येद्र येवंक सांगता आसा भीष्माचार्याला येवंक सांगता आनी तूं आमकां अर्थ करून घेता फस्ट वचून तो कोणाक एक्चुअली आनी पळय कमांडर इन चीफ आशिल्लो भीष्माचार्य 10 दीस ते तदनिमित्त 10 दीस ते भीष्माचार्य आसतना भीष्माचार्याक वचून भीष्माला वचून उलस सोडून घेवन तो वचून द्रोणाचार्याला सांगता तितलें सांगता आसतना दलतिकेची वी कॅन अंडरस्टँड इज पॉलिटिकल गेम कसो न्हय म्हणून पॉलिटिकल क्रुकेड मेंटालिटी कसो न्हय दुर्योधन आल्या म्हणून अर्थ करून घेवया आनी आनीक कसो म्हळ्यार ही इज पॉयंटिंग आउट द्रोणाचार्य वॉट आर द तुमी कसो तप केलेले म्हणून सांगच्याक तो पळयता आसा त्या निमित्त
भीष्माचार्य वरे इतलं सांगल्यारीची तो कमांडर इन चीफ जाल्यारीची ही डिडंट फील बॅड अबाउट दॅट कित्याक म्हळ्यार एक केदान एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय जाल्यालो ब्राह्मण केदानाची एक ताका तो कसन एक ताका केदानाची ताका एक आदर दिता सत्कार करता त्या निमित्त द्रोणाचार्याक ताणें एड्रेस केल्यारीची ही डिडंट फील बॅड वेन ही हॅज एड्रेस टू द्रोणाचार्य भीष्माचार्य लेटर. सो भीष्माचार्य अंत पळवयत केदाना भीष्माचार्य आणि द्रोणाचार्य इतले जाल्यार इतले सांगल्यारचे एक उत्तर उरलें अशें कसं करता तांणी लास्ट ॲक्शन तांगेलें कसं ने तांगेलें ॲक्शन म्हणून 12th श्लोकांत आमी पळोवंक घेवया त्या निमित्त हे 10 दिवसाचे सॉरी 8 दिवसाचे कोण कोण हे leaders I mean they were the what is it Bhishmacharya was 10 days he was leading the Kaurava army. After Bhishma dead is Drona was been appointed as the major in the for 5 days. After that it has been given to Karna, then it has been Shalya is only for half day or 1 day it was there, then it's only for half day. Ashwatthama was the major I mean what is that say major or the army leader we can say. So whereas in Yudaman कोण हांगेलो हे हो मात्र पांडवांत एकलो आसता त्या निमित्त आमी अर्थ करून घेवत इतलो व्हड सैन्य आसल्या रेची खंयचे कौरवाल्याचे इक्र अक्षोहिणी सैन्य कौरवाले आणि 7 अक्षोहिणी सैन्य पांडवाले असल्याची 7 कोण विंदलेले पांडवाले त्या निमित्त आमतू सांगता असी कोण दुर्योधन सांगता असा इतले व्हड सैन्य मिगेल आस आणि मिगेल कितेरी प्राण दिवचे वरे तांणी रेडीची म्हणून सांगता 9th श्लोकांत अन्येच बहुवाशूरा मध्यर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा म्हणून सांगितलं 9th श्लोक मिगे कितेरी कितकी जन हांनी पुरा राबिल्ली आशिल्ली मागे कितेरी प्राण दिवच्याक तांणी रेडी आसाची कोण पुरा म्हणून सांगल्यार हांगा पूर सांगिल्लें आसा कोण कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण नांव एक स्पेसिफिकली हांगा घेतिल्लें आसा. विकर्ण is one of the brother of दुर्योधन. कित्याक स्पेसिफिकली घेतिल्लें आसा म्हळ्यार केदाना द्रौपदीले वस्त्रापरण चलता आसतना जावचे फुडें पूर जण कोणाक ओपोज करूं आनी खाली ओपोज केलेले विकर्णान मात्र ही इज द वन हू हॅज ओपोज्ड इट टू तुमी करचे आशिल्लें रॉंग म्हणून सांगिल्लें इवन दो ही वॉज इन अ कौरवा आय मीन दुर्योधना भाव जाल्लेरीची ही हॅज वन ओपोज बट ही इज सो वीक बट ही हॅज बीन कन्सिडर हांगा ताव अश्वत्थामाले आनी कर्ण भीष्माले आनी हांगेले स्ट्रेंथ तसल म्हणून स्ट्रेंथ म्हणून हांगा दुर्योधन सांगता आसता त्या निमित्त वी कॅन अंडरस्टँड हीज पॉलिटिकल हें कशें तागेलें मेंटॅलिटी दुर्योधनाले हांगा अर्थ करून घेवत निमित्त आनी पुरा मेगे कितेरी मरच्याक मध्यर्थे त्यक्त जिविता म्हळ्यार मेगे कितेरी प्राण दिवचे वरे रेडी आसाचे आनी म्हणून दुर्योधन सांगता आसा. तदनंतर 10th श्लोक आणि 11th श्लोक अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं म्हणून सांगता. अपर्याप्तं म्हळ्यार इमेजरेबल कोणाले भीष्माले सैन्य आतां सांगिल्लें म्हणजे इक्र अक्षोहिणी कौरवाले आशिल्लें. अक्षोहिणी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक रथ एक घोड्याचे रथ आनी हस्तेच हें अँड सोल्जर्स अँड अदर थिंग्स. सो टोटली ऑलमोस्ट 2 lakhs above one अक्षोहिणी. इट इज 2 lakhs plus almost. That is the one अक्षोहिणी. Whereas 11 अक्षोहिणी म्हळ्यार कितले दत्ताची almost 50-60 lakhs of people in one party. So 7 अक्षोहिणी it was in the Pandava side.
सो पांडवा सायड 7 अक्षोहिणी असल्यारीची हांगा सांगतास कसा म्हळ्यार हांगा सॉरी कौरवा सांगतास अपर्याप्तम म्हणून अडेय लागू म्हळ्यार इट्स इमेजरेबल म्हणून सांगतास दॅट इज आमचो शास्त्रांत आनी गुरू सांगताची कसा म्हळ्यार अपर्याप्त म्हळ्यार इज इमेजरेबल आशा पुरो बट इट हॅज पर्याप्त म्हळ्यार ताका एक कसं म्हणजे ताजे नंतर कृष्णा लेद्राक कसं नसल्यारेची एक कितलेचे असल्यारे इट कॅन बी नलिफाईड पर्याप्त जावन घेवन आसता पर्याप्त जावन आसता बट वेरॅज पर्याप्त म्हणेल तसलें खंयचे मिती जावन घेवन आशिल्लें तसलें एक पांडवल सैन्य इट्स सफिशियंट बट इनसफिशियंट अपर्याप्तम सफिशियंट न्ही तांगेलें म्हणून 2 मिनींग आसता एक संस्कृतांत कसं न्ही घेतल्यार आमी एक वर्डाक 2 मिनींग आसता अपर्याप्त म्हळ्यार एक इमेजरेबल म्हणून आसता आनी इनसफिशियंट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा when Krishna is in front of you fighting for the dharma so कितलेच सैन्य असो कसं जाल्यारीची दॅट इज इनसफिशियंट म्हणून अर्थ कोण घेवत बट वेरॅज पर्याप्तम म्हळ्यार कसं म्हण सांगला सांगा अर्थ मिती आशिल्ले एक 7 अक्षोहिणी आशिल्ले बट एक मिती आशिल्ले बट इट इज sufficiently enough to even 11 अक्षोहिणी सैन्याक म्हणून हांगा अर्थ कोण घेवेत अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम भीष्माले एक सैन्य अपर्याप्तम म्हणून सांगितलं बट इट इज इनसफिशियंट इवन in front of Krishna when Krishna and Arjuna is there in front of the adharmas when dharma is in front of you if you have कितले एक अक्षोहिणी आणि कितले अक्षोहिणी असल्याची it is अपर्याप्तम but it's insufficient म्हणून अर्थ कोण घेवेत नेक्स्ट पर्याप्तम म्हणजे 7 अक्षोहिणी असल्याची it is enough for 11 अक्षोहिणी to vanquish so अर्जुनाले अर्थ सॉरी दुर्योधनाला अर्थ प्रकार आमगेले अक्षोहिणी पुरो 7 अक्षोहिणीक मारूक बट आचार्यार प्रकार इट इज इनसफिशियंट म्हणून हांगा अर्थ दिताचे सो अयनेचु सर्वेषु नेक्स्ट श्लोक अयनेचु सर्वेषु यदा भाग व्यवस्थित भीष्माभिरक्षन्तु भवन्त सर्वैः म्हणून लास्ट 11th श्लोकांत हांगा सांगता हांगा कसं म्हळ्यार तदनंतर इतलें सांगले नंतर दुर्योधनाक दिसता की हांव खाली भीष्माक आनी दुर्योधना मात्र हांव सांगिल्लें आसा उलयिल्लें आसा आनी विंगडजन राय आसाची हांगा विंगडजन सैन्याचे सैन्याधिकारी आसाची सैन्य आसता तांकां बरें मोटिवेशन करतना कसं करता म्हणून सांगता आसता हांगा प्रत्येक आनी भीष्म आनी रब्बून आसलेली ताका पुरो तुमी सपोर्ट करका हांगा भीष्म पितामह जावन जाल्ले निमित्त ताका तुमी फुल्ल सपोर्ट दिवका त्या निमित्त इवन दो भीष्माचार्याक ताका कसं म्हळ्यार इच्छा मरण जालें की ताका बरें एक हें आसा की खंय नवाक लागल्यार आगेले इच्छा मरणा प्रकार आनी जीव सोडल्यार म्हणून ताका एक भंय आनीक दुर्योधनाक त्या निमित्त कसं सांगता म्हळ्यार विंगड रायाक आनी विंगड सैन्याक पुरो सांगता तुमी हाका भीष्माचार्याक एक कवर करका म्हणून सांगता त्या निमित्त आनी इतलें पुरो सांगले नंतर इतलें पुरो सांगता आसतना जाल्यारची भीष्माचार्य जावं कृपाचार्य जावं द्रोणाचार्य कसं न्ही एक उलयनाचे तांणी कित्याक म्हळ्यार तांगेलें दे नो कित्याक म्हळ्यार तांणी कृष्ण खंय येद्र आस की तांगेलो ऑपोजीट आस की तांकां विजय साध्य ना म्हणून तांकां गोत आसता ताजे कितें द्रोणाचार्य जावं भीष्माचार्य खाली भगवंता येद्र दर्शन घेवच्या कितें राबून आसताची आनी तांकां निमित्त मात्र जावन घेवन कसले काम करचें आसा इवन दो ही इज वन ऑफ द 12 महाजना भीष्मदेव बट ही वॉज इन द सायड ऑफ कुरू दुर्योधनाल पार्टी आसता तितलें हें आसल्यार वी कॅन अंडरस्टँड कशें ताका विन्न जावचें साध्य ना
इतलें ताका बल आसलें तागेलें इच्छामरण आसलें आनी इतलें ताणें युद्ध खंयचेच तांणी जय सोलोलें नाची द्रुपदाल ಒಟ್ಟು दाव कोणाले ಒಟ್ಟು दाव बट they have been killed and they have been there will be any एक धर्माचे एक विरुद्ध असल्यार कोणी असल्यारीची तांकां एक नाश खंडित म्हणून तांकां गोत आशिल्ले निमित्त तांणी कसनय उरलें अशी नेक्स्ट श्लोकांत तो येतास की भगवंत आनी कसो उत्तर दिताची म्हणून आमी मुखार क्लासान तो आमी पळोवया इतलें तें येयलां तो 11 श्लोका आनी तो फर्स्ट चॅप्टर तें जालेलो आसा दॅट इज वन ऑफ द फर्स्ट चॅप्टराचे 11 श्लोकांत तो कुरुक्षेत्राचे रणरंगाचे एक आमगे सेनावलोकन म्हळ्यार टू ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑफ द बॅटल फील्ड बॅटल फिल्डाचे कोण कोण आर्मींत कोण कोण राय आशिल्ले कोण खंयचे सायडा आशिल्ले कितले सैन्यांत कितले अक्षोहिणी आशिल्ले म्हणून आनी तितलें तें आमी अर्थ करूंक घेतलेलो आसा हाजे नंतर भीष्म आनी द्रोणाचार्य आनी कसो नमुने आनी सांगिल्लें उत्तर आनी इतलें दुर्योधनान इतलें सांगल्या नंतर तांणी कसो उत्तर दिताची म्हणून नेक्स्ट क्लासान तूं आमी आयकोवया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कोणाकची प्रश्न दव आसल्यार दव जिज्ञास करेक्शन आसल्यार सांगेत हरे कृष्ण थँक्यू प्रभू ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद दो बलराम किंकर प्रभुजी का तुम्ही गीता महात्म्याचे श्लोक आदकून सुरू करून भगवद्गीते फर्स्ट चॅप्टरचे सुरवेचे 11 श्लोक तुम्ही सांगितलं सर चंदकून एक्सप्लेन केलं सर आणि तू त्या फर्स्ट श्लोकान तू चिते मामका पांडवाश्चैव आणि तू आश्चिते एक डिफरेन्शिएशन मागीरी आणि तू मस्त आमकां कसं कळले म्हळ्यार राजी आमचे नाव पुरा कोण म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ आजी कळले आमचे गोत नाशिल्ले प्रतिभा वाजितान ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्यूज कोण हे दृष्टकेतु म्हळ्यार कोण चेकिता नंबर कोण आमी पुरा आयकले आमचं वाजितान मात घेवची विंगडकंचे काणी नागेच म्हण तशें आदी ಸ್ವಲ್ಪ एटलिस्ट आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪಪणी दृष्टकेतु चेकिताना कुंती भोजा काशीराज हें पुरा नाव हांगे रिलेशन कसले हांगे रिलेवन्स कसले त्या पुरा ಸ್ವಲ್ಪ कळलेलें आसा मस्त थँक्स प्रभुजी आणि ते पर्याप्तम अपर्याप्तम ते केन्ना एक कन्फ्युजनाची ते श्लोक वाचितना ताजे ट्रान्सलेशन वाचितरी समज ते इट इज ऑलवेज लायक अ डिबेटिंग वर्ड पर्याप्तम अपर्याप्तम हाजे बगे तुम्ही मस्त एक्सप्लेन केले सर तशी मस्त थँक्स तुमकां तशी आजी या क्लासान कोणाकय कसले प्रश्न म्हणून जाल्यार एक कसले कमेंट्स म्हणून जाल्यार एक कसले ऍड करोस म्हणून जाल्यार कोणी ऍड करूं येता हरे कृष्णा कोणाला कसले प्रश्न कमेंट्स ना म्हणले का एक अनाउन्समेंट सर ये भगवद्गीता सुबोधिनी एव्हरी मंडे वेडनेसडे फ्रायडे 8:30 to 9:30 सर सकाळी या प्रोग्राम अंतू ऍड जावन जे नॉलेज घेव का म्हणून सगळे लागी मागून घेतात सर आणि आमगेल फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोण कोण आसा की तांकां पुरा सांगून तांकां हे प्रोग्राम ऍड करची वरी सगळ्यांनी हेल्प करता म्हणून सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तशी जी फाल्याक 8:30 वैष्णव भोजन आसा त्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता सर हे भगवद्गीते सुबोधिनी बगे आता स्टार्टिंग आसा आमी आताची सगळ्यांनी तितले ऍड करचे का म्हळ्यार हे एव्हरी श्लोक एक्सप्लेन करता जाल्यार चान्स मागीर मेळना मुखार सून मेळटा की ना म्हणून वतना इट विल बी चॅप्टर समरी आमी युट्यूबार पळयल्यार मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी चॅप्टर समरी और इट विल बी इम्पॉर्टंट श्लोकास इन एव्हरी चॅप्टर बट हे श्लोका वायज ईच येवचे आमकां चान्स व्हेरी रेअर हे मेळलेले ते सगळ्यांक ऍड करायची तुम्ही विदाउट मिस हे करायची इथे म्हळ्यार हंतूची आमकां कळटा हे
भगवद्गीते देवान सांगितलं ते लास्टचे 18 अध्याय कसं येता श्लोक 74 संजय उवाच ये आम्ही अंतू ऐकायला कसं म्हणारी देवान पूर्ण ते श्लोक ते कृष्णार्जुन संवादದಲ್ಲಿ नंतर अंतू लास्ट अंतू धृतराष्ट्र कसले श्लोक या ना वापस संजय मात्र श्लोक येता संजय श्लोक ಅಂತ ते कश्यस म्हणारी अद्भुतम रोमहर्षणम साक्षात कथयत संस्कृत्य विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि असल प्रो वर्ड्स ते इकपडे ऐकले संजय अंताणी इकपडे ऐकलेले ऐकून होतले धृतराष्ट्राशी कसला सांगनी संजय मात्र कसला सांगल्यामुळे का एक रिसेंट एक गुरुजीला अंतू ऐकायला लेक्चर अंतू कसं म्हणाली संजय धृतराष्ट्रानं ते ऐकलेलं मात्र संजयानं ते ऐकून ताणे ते धृतराष्ट्र प्रीच केलं त्यातला प्रीच केलं ताणे तशी तक ते तिथलं तक मनांत कशी बसली म्हणून ते संस्कृत्य असल पुरा योग्य साध्य ना तशी आम्ही ऐकून अनेकला काही सांगून आणि मस्त मज्जा ऍड केल्यारी त्या पुण्य आमके तसले का अद्भुतम रोमहर्षणम कशी असले का फीलिंग्स आमका योच्यावर जावं म्हणून हांव सगळे रिक्वेस्ट करता हरे कृष्णा तसले कमेंट्स ना म्हणलेली आम्ही नरसिंह आरती म्हणून या सेशन एंड करूया नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यत्तो यामि ततो नरसिंहा दहि नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाथामद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद शील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय शील प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हरे कृष्णा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा या सेशन एंड करता हरे कृष्ण।